आयज इंटरनॅशनल योगा डे आणि आयज हो योग दिवस जो आसा तो आम्ही मनयतात. फक्त भारतांतलोच न्ही जाल्यार जगाच्या जवळ जवळ 180 देशांनी हो योग दिवस साजरो करतात. आमकां परंपरेनुसार म्हणजे भारतीय ऋषी मुनींनी दिल्ली ही एक व्हडली देणगी. हे एक विज्ञान आसा, एक सायन्स आसा. आपले हेल्थ सांबाळप आणि त्याच बरोबर त्या हेल्थाच्या माध्यमांतल्यान आपण देशाची सेवाही करपाक शकता. कारण आपण जर सदृढ रावलो जाल्यारच आपण फुडें सगळी कामां करू शकता. आणि हे विज्ञान तांच्यांनी अंगीकारले आणि अनेक वर्ष जगले. आयज लायफाचो स्पॅन खूप कमी जाल्लो आसा. पण आम्ही केन्ना फाटल्यान वळून पळयतात की आमचे जाणटे हे 150 वर्सां 200 वर्ष जगताले आणि असे सदृढ जगताले. कारण त्यांचो नियमित व्यायाम, योगासना आणि त्याबरोबर आहार आणि तांची चालरीती सगळी एक व्यवस्थित आशिल्ली. आणि म्हणून आयच्या ह्या योग दिवसाच्या दिवसा हांव सगळ्यांचे अभिनंदन करता. माननीय नरेंद्र मोदीजी हांका 12 वर्ष एक लॉंगेस्ट प्रायम मिनिस्टर, सर्विंग प्रायम मिनिस्टर म्हणून जाल्ले आसा. आणि तांणी हो जो दिवस जो आसा, हे जे वर्स जे आसा ते विश्वासाचे, विकासाचे आणि जनकल्याणाचे हे जाहीर केल्ले आसा, जे फाटले एक तप चालूच आसा. आणि ताजो भाग म्हणून ज्या वेळार 2014 पासून हो येदो व्हडलो योग दिवस आसा तो इंटरनॅशनल लेवलाचेर साजरो करपाक लागले. ताका आज अनेक देशांनी मान्यताय दिल्ली आसा. आणि भारत हो एक प्रोग्रेसिव्ह म्हणजे पयलीं जो आशिल्लो ताका तशे बरे सुवर्ण दिवस येवपा खातीर जे प्रयत्न चालू आसा ताजो भाग आणि ते येवपाक लागले. ताची फळां आमकां दिसपाक लागले. म्हणून परतून एकदा समेस्त गोंयकारांक त्याच बरोबर देशवासियांक आणि जगार ज्या ज्या जाग्याचेर योग दिवस साजरो जाता त्या सगळ्यांक हांव मनापासून अभिनंदन करता आणि तांच्या बऱ्या आयुश्याच्या, बऱ्या आरोग्याची देवा कडेन प्रार्थना करता.